सरकारान सावयवेरेच्या रामनाथ कृष्ण पै एग्रीकल्चर कॉलेजीक डिप्लोमा कोर्स सुरू करपाक बेगिनातल्या बेगीन परवानगी दिवची म्हूण मांगिरीश पै रायकार मागता। कम्युनिटी कॉलेज स्किमी खाला डिप्लोमा कोर्स सुरू करपाचो ताचो विचार चल्ला। 12वीच्या 50 भुरग्यांची पहिली बॅच भायर सरता, तातूंतले चडशे भुरगे डिप्लोमा करपाक सोदतात, मात मान्यतायेचेर सरकार जाग माग करिना। डिप्लोमा करून भुरगे आपल्या पांयार उबे रावपाक शकतात। सरकारान आपलो इगो कुशीक दवरून भुरग्यांच्या भविष्याचो विचार करचो आनी डिप्लोमा कोर्स सुरू करपाक एनओसी दिवची अशी मागणी मांगेरीश पै रायकारान केल्या। आमचे कडेन जाय तसल्यो सुविधा आसा, जाय तशे क्लासरूम्स आसा आनी हें सगळें आसतना म्हाका दिसता हो एक रॉंग रिपोर्ट चीफ मिनिस्टरा कडेन आमच्या पावयल्लो आसा। तो ताजेर तांणी चीफ मिनिस्टरान प्रत्यक्ष लक्ष घालचें, जाय जाल्यार तांणी स्वता येवन थंय पळोवचें। म्हजी एकूच कळकळीची विनंती की हे जे भुरगे अंदू पास आवट जातले, जवळ जवळ 51 भुरगे आमचे कडेन आयिल्ले आसा की तांकां डिप्लोमा कोर्स हो करीन दिसता। आनी मोदी सरकारान जो पळय स्कील डेव्हलपमेंट म्हणून एक हे मांडला, प्रण मांडला, ताका आधार म्हणून आमी हें करपाचें केलां। हांगा इगो प्रश्न धरचो न्ही, कित्याक हांव एक पळयतां की इगो हो प्रश्न आशिल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांचे एज्युकेशनल हें फुडें वचना। आमी हें स्वताच्या पयशांनी आनी स्वताच्या आधारान आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हें उबें केल्लें आसा आनी आमी फुडें व्हरपाचो आमी एक प्रण केल्लो आसा। तेन्ना सरकारान आमकां हातून मदत दिवची, हातभार दिवचो, एक एनओसी दिवन फक्त। आनी ती एनओसी दिल्या नंतर आमकां युनिवर्सिटी कडेन वचून युनिवर्सिटीचें इन्स्पेक्शन हें जातलेंच आनी तांच्या पॅरामिटर्सा प्रमाणे जेन्ना आमचें आसतलें तेन्ना आमकां फुडें हो कोर्स करूंक मेळटलो। गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां परत वतकीच तांणी ताजेर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आनी कमिटी आमच्या हातून धाडली, पण ताजे मदीं आमकां क्वेरीचेर क्वेरी अशें धाडपाक लागले, फक्त डॉक्युमेंटेशन करपाक। एक्चुअली हें सगळें डॉक्युमेंटेशन करपाची काय येदी व्हडली गरज हातून दिसनाशिल्लें। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। आता पळोवया गोंयच्यो बाकीच्यो म्हत्वाच्यो खबरो। मराठी संगीत नाट्यसृष्टीन संगीत मत्स्यगंधा नाटकाक महत्वाचें स्थान आसा। लोक संगीत नाटक पळयनाशिल्ले अशा वेळार मत्स्यगंधा नाटकान संगीत नाटकांक वयर काडले अशें विष्णू वाघ उलयलो। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा हॉलांत संगीत मत्स्यगंधा सुवर्णयुग कार्यावळ जाली। मुळामध्ये मत्स्यगंधा हे मराठी नाट्यसृष्टीला पडलेलं एक अत्यंत सुंदर असं स्वरूप। मराठी संगीत नाटकाच्या वाटचालीत मत्स्यगंधाचं जे स्थान आहे ते खूप अवर्णनीय असं स्थान आहे असं मी मानतो। आणि मग वसंत कानेटकर, जितेंद्र अभिषेकी, रामदास कामत, आशालता वापगावकर या सर्वांनी मिळून दी गोवा हिंदू असोसिएशनच्या माध्यमातून जो एक वेगळा प्रयोग केला तो मत्स्यगंधा, आणि त्यातून पुन्हा एकदा मराठी संगीत नाटक हे पुन्हा एकदा सशक्त झालं, पुन्हा एकदा घराघरात पोचलं, हा इतिहास आपल्या सर्वांना माहिती। भुरगीं व्हडली जाली काय आपल्या आवय बापायक विसरतात, ही विकृती समाजाक घातक अशें कैवल्य मठाधीश स्वामी शिवानंद सरस्वतीन सांगलें। तशेंच म्हालसा संस्थानाच्या ज्ञानदानाच्या आनी वृद्धाश्रम बांदपाच्या संकल्पाची ताणें तोखणाय केली। म्हाड्डोळच्या म्हालसा देवस्थानाच्या पिंडिकोत्सव सुवाळ्याच्या पूर्णाहुतीक जाल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयलो। परंतु सांगपाचे विचार कितें म्हणले जाल्यार वृद्धाश्रम बांदपाचो संकल्प जरी आसलो जाल्यार सुद्दां प्रथमतः आमचे सांगपाचे विचार कितें म्हणले जाल्यार शिक्षणाक प्रथमतः प्राधान्यता दिवंक जाय। कारण योग्य वयाचेर योग्य शिक्षण जर प्राप्त जर जालें आनी योग्य संस्कार जर त्या मनाचेर जर जाले जाल्यार निश्चितच वृद्धाश्रम सुद्दां बांदपाची गरज पडपाना। वेंगा बॉयज ह्या फामाद इंटरनॅशनल बँडाचो म्हापशा बस स्टँडा लागसार 10 तारखेक सांजे शो जातलो। वेंगा बॉयज सध्या भारताच्या मुखेल शारांनी शो करतात, आता ते गोंयान पावल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। अमेरिकेच्या फ्लॉयड मेवेदरान कोट्यांनी रुपयांची बॉक्सिंग सर्त जिखली। फिलिपिन्सच्या मॅनी पॅक्वेक ताणें मारले। तिनूय जजांनी मेवेदराक जैतवंत घोशीत केलो। 12तल्या 9 रावंडांनी मेवेदराक जैत मेळ्ळें। मेवेदर सेगीत 48 मॅची जिखला, जाल्यार पॅक्वे 57 मॅची जिखला आनी 6 मॅची हरला। लास वेगसान जाल्ली ही मॅच पळोवंक हॉलिवूड आनी खेळांतले मोठे स्टार आयिल्ले। संवसारांतल्या सगळ्यात मोठ्या आनी कोट्यांनी रुपयांच्या बॉक्सिंग सर्तीन फ्लॉयड मेवेदर जैतिवंत थारलो। फिलिपिन्सच्या मॅनी पॅक्वेक ताणें हरयलें। पॅक्वेन बरी फायट दिली। 12 रावंडांतल्या 9 रावंडांनी मेवेदर फुडें आसलो।
2 जजांनी 112 आड 110 पॉइंट्स आणि तिसऱ्या जजान 118 आड 110 पॉइंट्स दिले. I thought I won the fight. You thought you won the fight? Why? He didn't do nothing. He's a hell of a fighter, and I take my hat off to Manny Pacquiao. I see why he's one of the guys that's at the pinnacle in the sport of boxing. A lot of those punches deflecting off the arms of... अमेरिकाचो फ्लॉयड मेवेदर 1200 कोटी रोख आणि 6 कोटींचो बेल्ट जिखलो. मेवेदरान सेगीत 48 मॅची जिखल्यात. फिलिपिन्सचो मॅनी पॅक्वेक 800 कोटी रोख मेळ्ळे. पॅक्वेन 57 मॅची जिखल्यात आणि 6 मॅची हरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतलें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.